तेन्ना आमकां सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार रस्त्याचेर पावले की एका जंक्शनार पावले की आमकां दिसता ते होमगार्ड जे होमगार्ड दीस रात गोंयांत आमकां ट्राफीक मॅनेजमेंट करतना दिसता। पूण आयज हे होमगार्डांची परिस्थिती कितें जाल्या पळय हे कोणूच हायलायट करिना। आयज इलेक्शन नासलें जाल्यार होमगार्ड जाय, आयज जात्रा आसा, फेस्ट आसा, एक्झिबिशन आसा, नाजाल्यार कोण मंत्री येता, प्रेसिडेंट येता, कोणूय गोंयांत येयलो जाल्यार तुमकां सदांच होमगार्ड दिसता ते ट्राफीक मॅनेजमेंट करता, नाजाल्यार डिफरंट मॅनेजमेंट हितून तांकां अपॉयंट केले वयता। पूण आयज जी तेची हालत जाल्ली आसा, आयज ऑलमोस्ट 1200 होमगार्ड गोंयांत काम करता भितर जेंट्स एंड लेडीज दोनूय आसा। जाल्यार ते होमगार्डांचे जे प्रॉब्लम्स आसा त्या प्रॉब्लमाचेर कोणूच पॉलिटिशन आयज पर्यंत उलयना। कोणूच तेंचे आयज कितें चल्ला, आयज बाबा त्या भुरग्यांच्या कामाक लागला, त्या भुरग्यांक बाबा कितें प्रॉब्लम जाता, तेंचे इशू कितें आसा हे कोणूच लक्षांत घेयना। आमी हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना आमकां थोडे आमी इंटरेक्शन केलें होमगार्ड्स वांगडा, स्पेशली आमी जेन्ना रोडार वयता तेन्ना जेन्ना थोडे होमगार्ड आमचे फ्रेंड्स आसले जेन्ना आमी तेंच्या कडेन इंटरेक्शन करता तेन्ना आमकां थोडे गजाली कळोन येयले जे पळोवन आमी शॉक जाले की बाबा अशें आयज गोंयांत म्हणजे आयच्या ह्या 2019 चल्ला जाल्यार आजुनूय स्लेवरी जी आसा, मनशांक स्लेव्स करून दवरला ती कशी चल्ला। सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। ताका लागून हांव थोडे जे इश्यूज आसा ते हायलायट करता, जे लोकां मेरेन पावपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय की बाबा जे होमगार्ड रस्त्यार दिसता, आमी लोक थोडे म्हणटा कितें होमगार्डांचें कितें आमी उतरां उलयता तेंच्या जेन्ना मातशी जर तेंच्या कडेन मिस्टेक जाली जाल्यार, पूण आयज ते भुरगे कसल्या कंडिशनान काम करता हे लोकां मेरेन पावपाक जाय। सरकाराकूय कळपाक जाय की बाबा हे भुरगे जे काम करता ते भुरगे खंय तरी गोंयकार ते भुरगे आनी तांकां खंय तरी तेंचे रायट्स मेळपाक जाय आनी स्लेवरी जी आसा पळय तेंची बंद, तेंचें एक्सप्लॉयटेशन जाता तें खंय तरी बंद जावपाक जाय। जाल्यार हेतून पयलीं म्हटल्यार जे होमगार्ड्स आसता तांकां वॉलंटरी सर्वीस म्हणटा आनी वॉलंटरी सर्विसाच्या नांवान तांकां डेली वेजीसाचेर दवरता। तांकां 400 to 626 रुपीज अशें तांकां डेली वेजीस मेळटा। हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पॉयंट। जर जे होमगार्ड आसा पळय ते रेग्युलर ना। मागीर सेकंड पॉयंट आसा तांकां EPF, ESI, एक्सिडेंटल बेनिफिट्स हे कांयच ना। म्हणजे फाल्यां जर ते ऑन ड्युटी सपोज ते ट्राफीक मॅनेजमेंट करतना फाल्यां जर तांकां गाडयेन एक्सिडेंट जालो, फाल्यां जर कोणी गाडी हाडून मारली जाल्यार तांकां एक्सिडेंटल जो कवर आसा ऑन ड्युटी तो तांकां मेळना। थर्ड म्हटल्यार आयज जर कोण होमगार्ड जॉयन जालो आनी ताका तीच सॅलरी मेळटली, तितलेच डेली वेजीस मेळटा आनी जो कोण रिटायर जातलो फाल्यां 20 वर्सां 30 वर्सां काम करता, सिनियर आसा ताका सेम सॅलरी मेळटली। इतले हे म्हणजे चिंतपाक सुद्दां इतले भंय दिसता की आयज भुरगो जो तरणाटो जॉयन जाता ताकाय सेम सॅलरी आनी जो बाबडो 20 वर्सां काम करता ताकाय सेम सॅलरी हे डेली वेजीस मेळटा। जाल्यार हे अजिबात म्हणजे जे ह्युमन रायट्स आसा पळय ताच्या अगेन्स्ट आसा पळय अशें आमकां दिसता। आमचो सीएम हे सगळ्या विशयांचेर आनी हे सगळ्या डिमांडांचेर विचार करतलो, आपल्या कॅबिनेटाक कॉन्फिडन्सान घेतलो आनी जे गोंयकारपणाचे सीएम सदांच उलयता, हालीं उलोवपाक लागला गोंयकारपणाचे, जाल्यार तो सीएम हे गोंयकार जे भुरगे आसा 1200-1300 1200 भुरगे जे आसा त्या भुरग्यांचे फ्युचर खंय तरी लक्षांत घेतलो ही आमकां आशा आसा। आयजूच एक आनी एक न्यूज आमकां मेळ्ळ्या की जे अकाउंट सेक्शनान होमगार्ड आसा तांकां सॅटर्डे संडे जशी डिपार्टमेंटाक हॉलिडे मेळटा तशी तांकां हॉलिडे मेळटाली। जाल्यार आयज गोव्हर्मेंटान कितें आयज एक सर्क्युलर येयला डिपार्टमेंटाच्यान की ती जी हॉलिडे आसा पळय सॅटर्डे संडे ती तेंची कॅन्सल केली आनी तांकां सॅटर्डे संडे डिफरंट जाग्यांचेर रिपोर्टिंग दिला। म्हटल्यार हे अक्षरशः एक्सप्लॉयटेशन चल्ला, मॉडर्न स्लेवरी जी करून घेता पळय, जशी ब्रिटिशांनी केल्ली, आमच्या पोर्तुगीजांनी केल्ली ती स्लेवरी आयज हो गव्हर्मेंट आमच्या भुरग्यां कडल्यान आनी आमच्या तरणाट्यां कडल्यान करून घेता आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉब दिवन व्हॉलंटियर सर्विसीच्या नांवान आमच्या भुरग्यांक ते किशान काडटा आनी किशान काडीत येयल्ले आसा आनी काडीत रावतले, ते खंय तरी बंद जावपाक जाय। हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही होमगार्डाची जी फायट आसा ती झगडपाक रेडी आसा आनी आमी सीएमाक हे डिमांड्स आयज व्हरून दितले।